आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजाने बर कृपा धनिया तुझी सेवा करू कामच्या वावरांत दी बुरबा धनिया तुझी सेवा करू कामच्या वावरांत दी बुरबा आयल्या तुझे समकार आमच्या काळजाने बर कृपा धनिया तुझी सेवा करू कामच्या वावरांत दी बुरबा धनिया तुझी सेवा करू कामच्या वावरांत दी बुरबा देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो कोरोना पिडेरीच्या लॉकडावना निमती मिसाक येवंक इगर्जे वचोवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर भक्तीकां खातीर भवर्त्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आशेतां पास्कांगडाच्या 5व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागतां ह्या संदर्भार आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागतां प्रतिरितीन कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर कोरोना पिडेच्या संकश्टा वळख जाल्ल्या कुटुंबां खातीर कोरोना पिडे वरवीं देवारीन जाल्ल्या सर्व भावर्त्यां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतां प्रतिरितीन आमच्या भारताक समेच्या अधीन करुया कोरोना पिडेच्या संकश्टांतलें मरेखार ह्या मारीच्या पिडेच्या सुनामींतलें आमकां समी राखून दी सांबाळून दी आदार दिवं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया ह्या संदर्भार देवादीन जॉर्ज डिसोजानी अजात्म्याक मिस्तिता लुसी फ्लाविया जॉस्पी सॅमसन आनी जॉन्सन देवादीन मार्गरेट डिसोजा आत्म्याक 7वी दिसाचे मिस्तिता डोरीन फर्नांडीस आनी गुटाम कुलशेकर देवादीन गीता लविटा रोड्रिगसाच्या 3ऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून तिच्या आत्म्या मिस्तिता विनोद आनी गुटाम कुवेट लॉरिन निशा पिंटो हाच्या बऱ्या भलायके बसोत विकीस गूण जावच्या येद्यान मिस्तिता इग्निशियस पिंटो देवादीन हेलन स्टेल्ला पिरेरेच्या आत्म्या मिस्तिता प्रिरा कुटाम उर्वा स्टोर मंगळूर देवादीन क्रिस्टिन कस्टेलिनो हिच्या आत्म्याक 7वी दिसाचे मिस्तिता मोविन कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब वासई मुंबई तशेंच देवान आपणा केले उपकारांक अर्गसन भेटयतात लविना सल्डाना मुंबई जिसिंता डिसोजा मदर तेरेसा वडो फेड्रिक डिसोजा आनी कुटुंब वलंक आनी वडो देवादीन लॅन्सी डिसोजात आनी लॉरेन्स डिसोजात म्या पासून मिस्तिता रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंब नित्यादर वडो देव तशेंच सांजू दामारी पलबलेल्या बऱ्यापणा अर्गासान मिस्तिता हिल्डा आनी पाऊल मस्करिनस 50व्या वर्साचो लग्नाचे वितस उडास कडून देवा अर्गासान भेटयतात ह्या सर्व देव बसोत मागे आम समेस्तां बसोत मागया जे कोण आमक तन बसयला उडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमी समेस्त सुम्यातय एकवटान जी आसय सुम्यातय एकवटान आसलेल्या तेदना
आमी सोम्या बरी कामां करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सोम्या आनी आमचो मदलो तो एकवट, तो बांद, तो मोग, तो गट जालो तर आमी तेस्ट फळ दिवंक शकता म्हणलें सत हेची सुवार्थ आमकां दिता. सोम्या सय एकवटान रावून तेस्ट फळ दिवचे फांटे आमी जावंक, सोम्याचे सीस पटलावदार आमी जावंक, सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. इकडी बोरदोळे दांपया, आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया, आमी केल्ल्या पातकाचो उगडास करया. सोम्या सवय एकवटान नातल्या खातीर, सोम्या तावन मेकळें जाल्ल्या खातीर, इश्ट फळ दिवंक शकनातल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षणें मागया. मोगळ सोम्या तूं जावन आसाय दाखवाल आनी मी फांटे, तुजे ते एकवटान रावंक तूं आमकां उलो दिताय. पूण संवसारी राटावळीच्या ह्या संदर्भार आमी आमची सुखुशी करून तुजे तावन मेकळें जाल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणें मागून म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. तुजे तें एकवटान नासतना आमी फळ दिवंक शकूं ना. तूं आमचें तावन येतेश्ट फळ आशेताय. सेवेसो, मोगासो, बक्षण्यासो, राजेसंदन असो आनी पेल्याच्या गरजां पावचे दसलो वत्तो तूं फळ आमचें तावन आशेताय. आमच्या स्वार्थी सैमाक लागून, आमच्या स्वार्थी ओंदण्याक लागून आमी असलो फळ दिवंक सुकून पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणें मागून म्हणटा हांव सोम्या, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. तूं दाखवाल आमी फांटे, तूं आमचो सोमी, आमी तुजे सीस, तुजे थंय एकवटान रावून इश्ट फळ दिवंक तूं आशेताय. पूण सोम्या आमी आमची सुखुशी केल्ली आसा. ह्या आमच्या खुशी वरवीं तुका आमी दुखयलेलें आसा, पेल्याकी दुखयलेलें आसा. ह्या संदर्भार तुजे तावन मेखळी जावन सैतानाच्या पक्षाची आमी जाल्लीं आसा. आमच्या पातका वरवीं केल्ल्या सगळ्या अपराधाचें बक्षणें मागून म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक उसगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पर देव सर्गीच्या रय, सर्वपदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तूं बापाच्या भुजब्याक बसला, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता,
एकलोच तू पुवी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. एकडी बोरदोळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगतीर ते सवा खातीर, विशेष करून आमच्या भारत देशा खातीर, कोरोना उडीं पिढी वरवीं कश्ट केल्ल्या भाव भयणी खातीर आमी मागीं. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी सुवास खडयां तांच्या बसोती आमी मागीं. सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूं आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकच खऱ्या जिविताचो नियम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फोव कर. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. साऊल जेरुजलेमाक पावतच ताणें शिसा सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केलें, पूण ते सक्कट ताका भियेताले, कित्याक तो निजायकी शीस म्हूण सतमनोवंक फाटीं सरताले. तवळ बार्नाबासाक ताका धर्मदूतां सरशेन व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामस्कान जेजूच्या नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सोबे रावलो आनी जेरुजलेमान सगळ्यांनी वचून सोमयाचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो, पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळीत जातच तांणी साऊलाक शेजाऱ्या पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तारसाक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयान, गलिलेयान आनी समारियान पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाचे बिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतेन ती वाडत आनी सडत वेताली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. व्हड सभे सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभे सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजीर म्हज्या आंगोणी हांव पाळतलो. गरिबां जेवण खावन दादोशी जातेली. सर्वेस्परा सोदता ती ताका नावाळतेली. तांची काळजां शांतीन जियो सदांक. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो. हेर राष्ट्रां मदलीं जनांगां ताच्या पांयांक पडटलीं. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयां पडटले. जीव वांटोवंक तांकां नासता, पोंडाक लागीं जाल्ले ताका मान बागयतले. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करतलो.
सांजुआंच्या पयल्या पात्रांतले वसाप. म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हळ्यार खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, बागार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी सताचे मनीस म्हूण आमकां कळीत जाताले. हाचे वरवींच देवा वचेर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सर्वसंगती जाणा आसलो देव आमच्या अंतस्करणा प्रासी व्हरतो म्हूण आमी समजाजे. मोगाचे न्हू, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर पातेनेन फुडें सरोंक आमी शकतल्या. ताचे उपदेश पाळून ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार आमी कितें मागता ते ताचे तावन आमकां मेळटले. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी पातयेता आनी ताणें परमायले प्रकार एकामेकाचो मोग करता. ओस ताचो उपदेश. ताचे उपदेश पाळटली सकड ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी सांगव. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुम्ही मुझे सवय एकवटान रेवा, तेदना हांव तुमचे सवय एकवटान रावतलो म्हणटा तुमी. मुझे सवय रावता तो येतेच फळ दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. भाग्यवंतू सुवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या सिसां लागीं म्हळें, हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तो टामाली. म्हजें तें आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे वेळें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातरन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो, भुरग्यांनो, जेजू आपल्या परगट जिवितांत आपल्या सवे आसत्या लोकांक सर्गेच्या राजाची बरी खबर आपल्या साद्या उतरांनी तांकां समजसारकी शिकयतालो. जुदेव लोकांच्या दिसपट्ट्या ग्रासाक वावुरच्या त्या वावराचो त्या कृशीचो वा दिसपट्ट्या जिवितांत तांणी अनुभव करच्या साद्या साद्या संगतींचो उपयोग करून दृश्टांत दिवन जेजू सर्गेच्या राजाची शिकवण लोकांक कळीत करतालो. आयच्या सुवातेंत जेजू दाखवाल घेता आनी दाखवाल आनी फांटे, दाखवाल आनी तिचे फांटे तो दाखलो दिवन आपणाक आनी मनशा कुळाक
तो तुलन करता जुदेव लोकांची वाप्त दाकांची वाल दाकांचो मोळो दाखवाल लावन दाखो कुंटून वाईन वा इत्यादी तांणी करून दिसपडतो ग्रास सारसो आसुल्लो त्या दाखवालीचें दृश्टांत तो दिता आनी त्या दाखवालीच्या त्या मुळांत थावन फांटा पर्यंत कसलो संबंध दाखवालीक आनी तिच्या फांट्यांक आसा आनी ते फांटे दाखवाली थंय एकवटान आसलेले खंयच्या रितीचो फळ दितात ह्या विशयांत भोव अपुरबायन तो विवरिता म्हणजे मग अशा भावना भयणीनो आमी मंगळूरकार आमकां दाखोवनात दाखवाल नात वा दाखवालीचे मोळे नात पूण आमी वाल पळयल्या वाल आमच्या कृषींत तरकारेच्या त्या कृषींत तेंडल्याची वाल वळचे बदीची वाल काऱ्यात्याची वाल बबळ्याची वाल मोग्याची वाल तवशाची वाल कुवाळ्याची वाल वा दुदयाची वाल आमी पळयल्या ह्यो सगळ्यो वालींत आमी हांगासर पळयता हर एका वालीक ते फांटे येतात तेंडल्याच्या वालीक जायते फांटे आयले जाल्यार यथेश्ट तेंडली काडूंक आमी शकता वळचे बुजेचे देंट आसात ते वालीत ते वळचे बुजेच्या मुळांत थावन ते गेल्ले आसात आनी थंयसर आमी गांठी कातरल्यो जाल्यार ताका यथेश्ट उरले फांटे फुट्टात तशेंच खंयचेय वाल तिच्या फांट्या सवय एकवटान आसा जाल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतात तेंडल्याच्या वालींत तेंडल्याच्या वालीक जायते फांटे येतात आनी ते माटवार भोव बऱ्या रितीन विस्तारतात आनी त्या विस्तारलेल्या फांट्यांनी यथेश्ट तेंडलीं जातात तशेंच दाका मळोय दाक्याच्या वालींत जर तो जायते फांटे गेले जाल्यार आनी थंयसर दाकांची गोसूस देवुल्लें आमकां पळोवंक मेळटा वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तो दाकांचो गोस देवोजे जाल्यार त्या तेंडल्यांची रास देवोजे जाल्यार त्या फांट्यांक आनी वालींत संबंद आसा ही वाल कितें करता ही वाल भुमींतलो सार भुमींतलें उदक भुमींतलो ईट ते मातयेंत थावन आपल्या पाळा मुखांत्र वळून घेता आनी आपल्या त्या वालीच्या त्या शिरांनी फांट्यांक जाय पुरतो ईट जाय पुरतें उदक जाय पुरतें खाण पिवन तें भुमींत थावन फांट्यांक तें सप्लाय करता तें वळयता आनी अशें फांटे जिवाळ जातात पचवे जातात फुलां सोडतात आनी थेस्ट फळ दिवंक शकतात म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो जर तर वालींतान हो फांटो मेकळो जालो जाल्यार कुडके जालो जाल्यार वा कातरलो जाल्यार वा तुटलो जाल्यार तो फांटो सुकोवन वता कित्याक भुमींत थावन कसलोच ईट वा सारें वा सार ताका मेळना देखून तो सुकोवन वता फळ दिवंक शकना आनी ते सुकलेले फांटे सगळे कातरन उज्यात घालून आसतात म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू जावन आसा एक वाल जिविताची वाल ती जिवी दिवची वाल ती आनी जेजू सवय कोण एकवटान आसता तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता तो पासवो रंगाळ जावन सोंपता यथेश्ट फळ दिवंक शकता कित्याक जेजूचे मूळ सर्ग आनी जेजू सर्गीन थावन ती ताची कुरपा तें सारें वा तो सार वा तें एक सर्गीन थावन तें एक जिवीत सर्गीन थावन तो जोडून दिता पळया देखून जो कोण सोम्या सवय एकवटान आसा तो सर्गीच्या राजाचो सार आपणाचो करून घेता आनी तो महिमे बरी जाता आनी सोम्यान केल्लीं कामां करूंक शकता आनी तेस्ट फळ दिवंक शकता देखून जेजून जायते कडेन थोडीं उतरां सांगलेलीं आसात ताणें म्हणलें आसा हांव जिविताचो उंडो पळया
हांव जिविताचो उंडो पळया संवसारी उंडो खाता तो परत बुकेता परत बुकेतलो संवसारी उंडो खाता तो नाश जातलो पूण हांव जिविताचो उंडो आनी हो उंडो खाता केदींच बुकेवचो ना केदींच बुकेवचो ना केदींच तानेवचो ना हो उंडो खाता तो केदींच मरचो ना पळया कित्याक सर्गींतावन देंवन आयलोलो उंडो हो सर्गींच्या राजाचे सर्गींची कृपा सर्गींची बेसांवां सर्गींची आशिर्वादां सर्गींची ती दरोसकाय तो आमकां जोड दिता देखून तो म्हणटा म्हजे सवय एकवटान रावा सर्गींची बेसांवां तुमची जातलीं तो म्हणटा हांव जिविताची झर आनी ह्या झरींतलें पियेता तूं केदींच तो तानेवचो ना पळया जाकोबाच्या बांयच्या कांट्यार सामारिताची स्त्री आयिल्ली ती संवसारी तानेवन आयिल्ली संवसारी उदक ओडूंक ती आयिल्ली आनी ह्या संदर्भात जेजू जिविताची झर थंयसर आसुल्लो पळया आनी जेजू म्हणटा तुवें हे कोळशांतलें उदक तुवें काडली आनी पियली जाल्यार तुका परत तान लागतली पूण हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका परत तान लागची ना कित्याक हांव सर्गीन तावन देंवन आयलेली जिविताची झर म्हजें मूळ सर्गीन तावन ती देंवन आयलेली झर जर तर तूं ह्या झरींत एकवटान रावताय तर ह्या झरींतलें पियेताय तर त्या सर्गींच्या राजाची कृपेची झर तुजे थंय देंवतली त्या सर्गींच्या राजाच्यो कृपेचो पावस तुजेर वतलो तूं कृपाळ मनीस जातलोय तूं उर्बेवो जातलोय तूं सवस्तकायेचो मनीस जातलोय आनी तेस्ट फळ दिवंक शकतलोय पळया देखून जेजू पळया सबारपोटी आपणाक एक न्हंयक सरी करता न्हंयक पळया न्हंय वळटा एका पंथांतावन एका पंथाक उड्याच्या दोंगराळ प्रदेशांतावन दर्या पर्यंत दर्याच्या किनाऱ्या पर्यंत दर्याच्या तडी पर्यंत ती वळटाना जायते गुडे दोंगर ती उतर नेता आनी थंयसर पळया ताच्या बगलेक जायतीं रूख झाडां जायती कृशी जायती सागोळी थंयसर आमकां दिसून येता कित्याक ताच्या न्हंयच्या दोनूय थडींनी फळां बरीत आसलेली भूंय थंयसर दिसून येता कित्याक उदकाचो आसरो थंयसर आसा ह्या उदकाच्या आसऱ्यांत वाडलेली ही रूख झाडां पाचवी रंगाळ जावन सुकतात आनी यथेश्ट फळ दिवंक शकतात देखून देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतराक सरी जाल्लें जिवीत जियेता तो कोण तो न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी कित्याक ताचीं पाळां न्हंयच्या कुशीन आसात यथेश्ट उदक ती न्हंयतावन घेतात आनी यथेश्ट फळ दिवंक शकतात आनी जेजू जावन आसा जिवीत दिवची न्हंय जर तर आमी जेजूच्या त्या न्हंयच्या बगलेक रायलेले रूख जाल्यार आमची पाळां जेजू थंय एकवटतलीं आनी आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतले उरचें तसलें फळ दिवंक आमी शकतले आमी दोंगरार गुड्यार लायलेल्या रुखा बरी न्ही गुड्यार लायलेले रूख आसात ताका उदकाचो आसरो ना गिमांत ते बावतात सुकून वेतात पावसांत परत ज्यो घेतात तसले मनीस आमी जावंक नजो म्हणल्यार सत्य देवाचें उतर आमकां दिता जेजू वळची न्हय जेजू जिविताची झर जेजू जिविताचो उंडो आनी आमी ताचे थंय एकवटान रावल्यांत यथेश्ट फळ दिवंक शकता म्हणल्यार सत्य देवाचें उतर आमकां दिता जो जेवण देला जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय पळया जेजू आनी बाप एकच जेजू बापा तावन आयिल्लो बापा आनी जेजू थंय एक संबंद आसा सर्गी आनी जेजू थंय एक संबंद सर्गी आनी जेजू थंय एक कनेक्शन आसा आनी जेजूचें कनेक्शन आमचें थंय आसूंक जाय जसो बापान जेजूचो मोग केलो तसो जेजून आमचोय मोग केलो आनी आमी एकामेकाच्या मोगांत राव जाय पळया वाल भुंय थंय भुंय वाली थंय वाल फांट्यान थंय आनी फांटे यथेश्ट फळ दिवंक शकतात देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयला उजो आनी कसलो उजो मोगाचो उजो सेवेचो उजो तो उजो लावंक हांव आयला आनी तो उजो म्हाका आतांत पेटलोलो जायसy कोणें हो उजो लावचो मोगाचो उजो तो सेवेचो उजो उल्पन नास जाता तसलो उजो न्ही हांगासर हेरांचो जीव काडटा तसलो उजो न्ही
हेरांक नाश करता तसलो उजो न्ही बगार हेरांक जीव दितो तोलो मोग असो उजो आनी तो उजो पेटलोलो जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कशें एका दाखवाली तें कशें एका वाली तें फांटे एकवटतात आनी ते फांटे तेस्ट फळ दितात तशें आमी सोम्या तें एकवटान आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पवित्र स्नानांत आमी पवित्र सभेचे सांदे जाल्या जेजूचे पाटलावदार जाल्या जेजूच्या एकपणांत आमी वांटेली जाल्या आमी सोम्या सवे एकवटान आसत जाय सोम्या सवे एकवटान आसचें म्हळ्यार कशें देवाचें उतर ती सुवार्ता मातेवाची मार्काची लुकाची आनी जुवांची ती सुवार्ता देवाचें उतर नवो सल्लो आनी पोरनो सल्लो जर तर आमचो कर्ण आमी घेतलो जाल्यार जेजूची उतरां आमचे थंय जियेतात आनी आमी थंय जेजू थंय जियोंक शकता आनी आमचे आनी जेजू मदें एका रितीचो संबंद रुता जाता देखून देवाचें उतर सोम्याक आमचो करून घेवंक एक बळवंत हातेर जावन आसा आनी हातेर आमी दिसपट तें वापरूंक जाय देवाच्या उतरा रुपी सोम्या थंय एकवटान आमी चड आनी चड जियोंक शकता आनी जेन्ना सोम्या थंय एक चड आनी चड जियोंक शकता तेन्ना देवा तावन सोम्यान जोडलेलो मोग सोमी आमकां दिता आनी तसो मोग आमी आमचेच तकी दवरून घेना तो हेरांक थंय आमी वांटून घेवंक शकता म्हणलें सत हाचें दुसरें वाचप आमकां दिता वय खाली उतरान वा जिबेन आमी सोम्याचो मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणी आनी कर्णेन तो दाखोवंक जाय देखून जेजून म्हणलें आसा म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो सर्गींच्या राजान रिगोसो ना सकाळीं उठून आमच्या बापा नामान मोरया म्हणटलो वा सकाळीं सांजेची मागणी भेटयतलो वा सोम्याक हात वयर घालून ताची स्तुती गायन करतलो मात्र सर्गींच्या राजा रिगोसो ना तो रिगत ना म्हूण सांगिना पूण ताच्या खी व्हरतें यथार्थपणी कर्णेन तो मोग दाखोवन दिता आनी तो खंडीत तो सोम्याचो मोग करता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून जाकोब म्हणटा भावार्थ फकत उतरांनी मात्र न्ही भावार्थ फकत कर्णेन आमी दाखोवन दिवंक जाय देखून सोम्याचो मोग आमी कर्णेन तो दाखोवन दिवंक आसा सोम्याचो मोग फकत सोम्या तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू म्हळ्यार पावना तो मोग आमी पेल्या थंय कर्ण दाखोवंक आसा कशें तो धर्मदुतांनी केल्लो सुरवेल्या पवित्र सभेंत सुरवेच्या पवित्र सभेच्या लोकांनी पेल्या थंय दाखयलेलो मोग कश्ट तेल्या थंय दंस तेल्या थंय आनी विशेष बंदेंत आसलेल्यान थंय विविध रितीचे वचन ववयतल्यांनी थंय तांणी दाखयलेलो तो मोग आसा पळय तो मोग आमी दाखोवंक आसा कशें आपोस्तलांनी कशें शिसांनी कशें संत भक्तांनी तो मोग हेरां खातीर व्यक्त केलो जावं पुरो सुरविलो मार्तीर स्टेफन जावं पुरो लॉरेंस जावं पुरो पेद्रो पावलो जावं पुरो इतर धर्मदूत जावं पुरो संत भक्त जावं पुरो मार्तिरांनी तो मोग हेरां थंय कसो वांटलो कस्तांत आकांतांत तो वांटलो त्याच मापान आमी जर वांटलो जाल्यार आमी सोम्याच्या मोगांत जे येतो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता मदर तेरेजान सोम्याचो मोग केलो तिणें कोणाचोय दुसऱ्याचो मोग करूंक ना सोम्याचो मोग तिणें काळजांत केल्ले वरवीं तिचे हात वगत रावले नात तिचे हात सुडसुडीत जाले आनी तिणें हेरांच्या सेवे मुखांतर हेरांच्या कुमके मुखांतर हेरांच्या आदारा मुखांतर सोम्याचो मोग तिच्या कर्णेनी दाखोवन दिलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचो मोग तो आमी कर्णेन करून दाखयचे जाल्यार आमी सोम्या थंय एकवटान रावूं जाय तवळ आमकां कितेंच उणें जावचें ना सर्गींत तावन बापाचो मोग सर्गींत तावन बापाचो आशिर्वाद सर्गींत तावन बापाची कृपा जेजू मुखांतर निरंतरी आमकां वळोवन येतली कशें भुमींतलो सार कशें त्या वाली मुखांतर फांट्यांक वेता तशें सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद सर्गींच्या बापाचो संतोष सर्गींच्या बापाची कृपा जेजू मारिफात आमचेर वाळटली सर्गींच्या बापाचो मोग जेजू मारिफात आमचेर वाळटलो आनी तो मोग आमी हेरांत थंय वांटून घेतले हांव आनी येतेश्ट फळ मदर तेरेजा बरी आनी हेर सांता भक्तां बरी मार्तिरां बरी आमी दिवंक शकतले म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी तवळ आमकां कसलेंच उणें जावचें ना आमी आमकां पिडा बी येत आमी कश्टवचें ना
आमकां कश्ट संकश्ट येत आमी भिवचें नाव, आमकां विविध रितीचे समस्या उपजत येत आमी कंगल जावचें नाव, निराशी जावचें नाव, आमी संतोश भरीत आसतले हांव कित्याक सर्गीच्या राजाची कृपेची जर जेजू मारिफा निरंतर आमकां वळोवन येता आनी ह्या मुखांतर येतेश्ट फळ दिवंक आमी शकतले हांव. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक घडी बरो आमी दोळे धांपया. जेजू म्हणटा म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात तुमकां तें मेळटलें, तुमकां तें मेळटलें. देखून आमी सोम्या थंय रावता तेन्ना सोमी आमकां भरपूर रितीन जें कितें जाय तें आमकां वळोवन दिता. कित्याक तो जाणा आमचें तें कितें उणेंपण आसा तें निरंतरी आमकां सर्गींत वळोवन येवचें बरी तो करतलो आनी आमी येतेश्ट फळ दिवंक शकतले हांव आनी जेजूचे खरें पाटला दारू म्हूण दाखोवंक आमी शकतले हांव. असलें क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दी म्हूण मागया. आमेन. आमी उबी रावया एका देवाद्या सुलम सभावात उसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानतान देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मर्यादान जल्मलो 5 विलगातरी कोसोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेले मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेदलांतलो परतून जिवन जालो सर्गांत सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान चिवेंनी मेल्ल्यान ती मृत्यूबीर घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एक तारपातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मगळ भावा भयणीनो आमी उसारलेल्या त्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन क्रिस्त थंय एकवटून रावून पवित्र सभेंत एकवट हाडून फळां बरीत जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी ह्या कोरोना आकांताच्या काळार तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक लोकांक मरणांतले अनवरांतले निवारूंक तांची मनां उजवाडाय. तांणी आती घेवची सर्व योजना कामां देशाक आनी देशाच्या लोकांक ती बरें जावची तसली अभिवृद्धीची जावं म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या सर्व भाव भयणींक उतर प्रायच्यांक प्रायवंतांक आनी इतर कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या समेस्तांक तुज्या दैवीक शक्तीन बरं तांचे कश्ट अळग करूंक तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक बळ आनी घटाय दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां एकवटीत सांबाळ आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांनी प्रत्येक जण भुरग्यांनी आनी युवासाणांनी जेजू क्रिस्ता थंय आकर्शीत जावन ताचे ते एकवटान रावूंक आनी ताच्या मेटांनी सोलोवन बरो फुडार रुपीत करूंक जाय आसची कृपा आनी ससाई तांकां फोव कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत भद्रते तांकां फोव कर ताचो वावटीचो फळ येतेश्ट मोपान तांकां तूं दी. तांणी करची ती सेवा तांणी करचो तो सॅक्रिफीस त्याग तांकां ददोसकायेचो जावं दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतल्या माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतल्या हर एकल्या भावार्थ्यांनी तुज्या कृपेची बेसांवां वत. व्हडा भावार्थान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या तांचेर देवाचें उतर आयकून तांचें जिवीत तुजें तें रुपीत करूंक तांणी तुजें तें एकवटान रावूंक आनी बऱ्या करण्या मुखांतर तूं एकवट परगट करूंक आनी तेश्ट फळ दिवचें खरें फांटे जावंक तांकां तुजो आशिर्वाद लाभय म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बोरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बासिलानो सुगडास काडया तांचे पासून आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा तुज्या पुता जेजूक एक दाखवाल कशी तुवें आमकां पाठयलोय. सर्गींच्या राजाच्यो कृपेच्यो झरी मनशाक कुळा वळख दिवच्याक तूं एक दाखवाल कशें वावुरलो. आमी तेचे फांटे जावन ताचे ते एकवटान रावून उरचे तसले फळ दिवचे हे खरें पाटलावदार जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वच पापा नायल्या कानीक जावन तुका ल्हान ती कानीक पूण स्वीकार कर बापा ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रुका दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसच्या दवाक सरस्पोर म्हणून सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजू करी दाखवाल आनी आमी तिचे फांटे हो आमच्या मदें ताणें उपसयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय हे परी आमची कालती भेटवणी तुका मानवो आनी आमचो हर दिसांचो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पण दे करूं या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करोयास करिवेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस पोतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर सर्गी तुका जय जय पूर सर्गी तुका जय मुगळ भावनो भयणीनो बो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रमता सगळी आमी दिंबी घालया आमगे आमकां सोम्या समर्पण दिवया हे संदर्भार सगळो आमचो भारत राष्ट्र सोम्याक समर्पया कोरोना पिडेंतले आमा हरी एक राखून व्हरच्याक जेजूची कूड आनी रगत तेरी रगत आमकां रक्षण कवच जावन म्हणून मागया बापा क्रूस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात
ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पक्काचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजे स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवो जुजय बागेवो धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरना. सोम्या सवें सदांच एकवटान आसलेले ताचे खरे फांटे आमी जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागोन सोम्यान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे येसुयेले आमचिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आदार दी आनी तुजे सगळी आमी दिंबी घालया हांगा पळया. ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. आपणाकच दाखवाल करून आनी आमकां तिचे फांटे करून ओलायलेली. सर्गेच्या राजाची सगळीं आशिर्वादां कृपेच्यो झरी ह्या वाली मुखांतर आमचे ती वळोवन दिता. ती शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे तुमचे बाग म्हाका भोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोगळ भोवनो भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मांस आनी रगत ह्या उंड्यांनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना पूण आत्मीक रुपान सुम्याक आमचो कर घेवचे प्रयत्न करया. सुमी आमच्या काळजां आमच्या मनां आमच्या घरां आमच्या जिवितांत तुगे तूं दाखवाल आमी फांटे जायशें कर. कृपेच्यो जरी सर्गींत हांव निरंतर आमकां वळोवन धाड म्हूण मागया. पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया.
भरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक तू धय दिवसो जिने जुजा जय दिवसो बेना कसले अंकारा जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाड दय मुजेर तुजो तुजे सौम्या भरवसो तू सौम्या भरवसो तू सौम्या भद्रासो रक्षक दय दिवसो जिने जुजा जय दिवसो प्रार्थूया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आणि आमच्या मध्ये जाल्लो तो एकवट या पवित्र जेवणात तुवें वाडयलोय. देखून दिनवासी काळजान आमी तुज्या लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तूं आमचे भितर दिसान दीस चड जियोंक सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जेजूचे सीस म्हूण वळखूंक आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक फावोंक क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. मोगल भावनो भयणीनो भोव अपुरबायन भक्तीन बावर्तान बरवशान शिस्तेन हे विशाच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. प्रतिरितीन देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सी व अपुरबायचें संगीत करून ह्या मिसांत ताणें आमकां संगात दिला. भाव जॉयसनान सगळे मिसाची मांडावळ करून वाचपा वाचून तशेंच भयण विल्मान वाचपा वाचूंक आदार दिला. तशेंच हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर चित्रीकरण करून माध्यम मुखांत घालून ती तुमी माध्यम मुखांत पळोवचे दिशेन वावुरतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त अविनाश फर्नांडीस विनोद गंगोळी तशेंच समेस्त कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. मोगल भाव भयणीनो भारतांत कोरोना पिडेचें दुसरें आव्हान भोव कठीण परिस्थितीक येवन पावलां. एका रितीची कोरोना सुनामी म्हूण येत असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी एकामेका खातीर मागया. आमच्या जिवाची आमच्या कुडीची ती जागृतकाय सांबाळया. हे पिडेंतले आमी बाचाव जावच्या खातीर जागृतकाय सांबाळया. देवा लागीं निरंतर मागया. सोम्या लागीं मागया. पवित्रात्म्याचो आदार मागया. एकामेका खातीर मागया. एकामेका खातीर बुजवण पटोवया आनी ह्या पिडेंतले सुरक्षीत सांबाळूंक एकामेका कुमोक आमी करया. कश्टतेल्यांक पळवळतेल्यांक आदार आमी दिवया. सांगात आमी दिवया. उतरांनी करनेन भरोशाच्या उतरांनी आनी करण्यांनी आमी तांकां सांगात दिवया. तूं सोमी तुमकां राखूं दी. तुमकां सांबाळूं दी. तुमकां आशिर्वादान भरून दी. आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या करगान दिव्या. देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत पोरत्या भुका तासो बाबुड्या.
दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनबारांनी राखून व्हरता सतांनी ती जियोंक आदार दिता जिविताचे वाटे चलयता उपकारी काळजान दिलवाची मोना सुम्या कर गांदिव्या दिल्या पासून ताच्या मोगा पासून वरती मुखात सोबावड्या मोगाल पठा सोवे अवघार मुनिया शिवादी भगीन कृष्णाचे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.